गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्का वतीन सोमारा पणजे सरकारी तंत्र विद्यानिकेतन करियर गायडन्सा विशीं एक खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें। ह्या वेळार विद्यार्थ्यांक स्वताच्या फुडारा विशीं खंयच्या करियरांत करूं येता हाचे विशीं फोकस बॅरी टेक्नॉलॉजी CTO आनी करियर एंड पाथचो संस्थापक शेखर भटान विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें। स्टार्टअप कशे करचे तशेंच सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव कसो घेवचो हें हांगा चर्चेंत आयलें। आणि आमचे जे फायनल इयर जे भुरगे आसा तांकां गायडन्स करियर गायडन्स हाजे फुडें डिप्लोमा करतकूच कितें करचें हाजेर तांच्यांनी एक एकदम इन्फॉर्मेटीव प्रोग्राम दवरिल्लो। खूब भुरग्यांक ताचो लाभ जालो। तातूंत तांच्यांनी भुरग्यांक एंटरप्रेन्योरशीप करूं येता पास आवट जातकूच, म्हणजे स्वताचो उद्योग करूं येता अंडर स्टार्टअप जे वेगवेगळे स्कीम्स आसा गव्हर्मेंटान प्रमोट केल्या ताचो लाभ घेवं येता। फ्युचर स्टडीज वचूं येता किंवा तांच्यांनी इंडस्ट्री जॉब घेवपाक जाता आनी त्या दृश्टीन तयारी कशी करपाची, कसो आपलो एक फोकस दवरपाचो फॉर प्लॅनिंग फ्युचर करियर ग्रोथ हाजेर तांच्यांनी सुंदर विश्लेशण दिलें। गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क आमच्या कॉलेजीन आयल्या आनी तांच्यांनी आमच्या भुरग्यांक बऱ्यापैकी कॅरियर्स एंड पाथ हाजेर मार्गदर्शन केलां। तांचे म्हाका कॉन्सेप्ट आवडलो कित्याक तांच्यांनी प्रोजेक्ट प्लॅनिंग मागीर रिसर्च वर्क प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर्स हाजेर भर दिला आनी इवन पार्टिसिपेटींग इन एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज which really makes the students very broad and widen the spectrum. सो हें म्हाका बरें दिसलें कित्याक आमच्या भुरग्यांक हांगासर अशें सांगपी खूब कमी लोक आसले आनी ह्या माध्यमांतल्यान कॅरियर्स एंड पाथ माध्यमांतल्यान तांकां मार्गदर्शन मेळ्ळां।